कनेक्टिंग स्टेट टू द सेंटर इट इज योग्य साहेब थंय उलयले तांच्यांनी. मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी आसा तांच्यांनी कितें उलयलां हांवें वाचलां पेपरार पण म्हाका ताजेर कांयच कॉमेंट करपाचें ना. आनी तसो ते एक व्हडली कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा आनी हांवूय एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा राज्यपाल पदाचेर आसल्या कारणान त्यामुळे तांणी जें हें केलां ताजेर हांव कांयच कॉमेंट उलयना. सर खंय तरी सदानंद शेट तानावडेन तांच्यांनी सांगलां की दे विल कंप्लेन टू द प्रायम मिनिस्टर अबाउट द गव्हर्नर. इज इट खबर ना म्हाका हांवें पेपरान वाचलां तांच्यांनी कितें आसा तें प्रत्येक पार्टी म्हणून तांकां कितें दिसता किंवा सरकार म्हणून कितें दिसता किंवा अन्य बाकीचे पक्ष म्हणून कितें दिसता तांकां ते कितें कितें करीत रावतले. साहेब तुमी इतले वर्सां हांगा गोंयांत आशिल्ले तुमकां दिसता खंय तरी करप्शन जातालें म्हूण गोंयांत? ना हांव ताजेर कांयच उलयना कांयच उलयना. सर ते योग्य असलें तांच्यांनी कितें ना उलयलें? हांव ताजेर कांयच खरेंच उलयना ताजेर सर- आनी हांवें उलोवप बरोबर न्ही. सर आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती खंय तरी तांच्यांनी सांगलां की राजभवन ते बांदूंक सोदताले. यू थिंक राजभवनाक कितें डॅमेज स्ट्रक्चरल डॅमेज आसा वॉज इट रिक्वायर्ड? ना म्हाका खबर ना हांवें ताजें कांय स्ट्रक्चरल ऑडिट पळोवंक ना कितें कांय ना कांयच राजभवनाच्या संदर्भात हांवें कांयच पळोवंकूय ना तें गोंयचें. सर तुमची आयज विजीट आशिल्ली कित्याक लागून म्हणजे युअर ऑन पर्सनल विजीट काय? म्हजें असलें आनी म्हाजें एक मुख्यमंत्र्या बरोबर एक मेळप आशिल्लें ताच्या खातीर हांव आयिल्लो हांगासर 2 दीस पयर आयिल्लो आज चल्लो. सर आतां सद्याक इलेक्शन जावपाचें स्टेट असेंब्ली इलेक्शन्स तुमकां दिसता बीजेपी विल स्टँड अ गुड चान्स एज पर युअर? I don't know. I am not keeping any update of this. ओके ओके